पळया एका व्यक्तीचो धर्म पाळूंक हांगासर कश्टांचे जाता. तांचे सिटीजनशीप सरेंडर करून भायल्या गांवाक गेला. तांच्या कामाक जाय पुरती मजुरी आमी दिता. त्या भुरग्याक तें सत समजल्लें, पूण व्हड जाल्ल्या आवयक तें सत समजूंक ना. कार्मेल मायेतय भोवमगाच्या भवनोनी भयणीनो, आमी हर एका दिसा संजेर आनी आत्तां ह्या मिसाच्या पयलें तेच म्हणल्या उपरांत लदीन म्हणटा. हाका इंग्लिशांत लिटनी ऑफ लोरेट्टो म्हणटात. लोरेट्टोची लदीन म्हूण. आनी हाका 2020व्या वर्साच्या जुनांत पापा फ्रांसिसान 3 नवे उल्ले दाखल केल्ले आसात वा कुटशिल्ले आसात. खंयचे ते? नाही. काकुळतीची माय, मदर ऑफ मर्सी, बरवश्यांची माय, मदर ऑफ होप, आणि थळांतरकारींचे शेकाये, सोलेस ऑफ मायग्रंट्स. मदर ऑफ मर्सी काकुळतीचे माये, मदर ऑफ होप बरवश्याचे माये, थळांतरकारींचे शेकाये, सोलेस ऑफ मायग्रंट्स. तुम्ही तुमच्या लदिनेन कुडसूंक ना जाल्यार ते कुडसीचे. आता आईच्या नियाळाचो विशय आसा मोरी पोरगव्यांची शारुतीन, निराधाऱ्यांक बुजावण. कोणाक शारुतीन? पोरगव्यांक शारुतीन आनी निराधाऱ्यांक बुजवण. आता मोरी कशें पोरगव्यांची शारुतीन जाता? ती केदाळाई पोरगांवी जाल्ली आसा. एका गांवांतावन आनी एका गांवाक गेल्ली आसा. आमी ह्या विशयान नियाळूंक फावो. मोरी पोरगांवी जाली गी म्हणून विचारच्या पयलें पोरगांवी म्हळ्यार कोण म्हूण आमी समजोचें. हू इज ए मायग्रंट? हू इज ए रेफ्युजी? आता लदिनेन म्हळ्यार आसा थळांतरकारींचे शेकाये म्हूण. थळांतरकारी म्हणलो शब्द आमच्या चलत्या भाशेन आमी तितलो वापरिना. न्ही, आमकां इल्लो सोयरो शब्द तो. पूण थळ म्हूण आमी आयकलां. घरचें थळ, इगर्जेचें थळ म्हळ्यार कितें? जागो. घरचें थळ म्हळ्यार घराचो जागो. आतां थळांतरकारी म्हळ्यार एका जाग्यातावन आनी एका जाग्याक वेचें. अशें म्हणटना एका राज्यातावन आनी एका राज्याक लोक थळांतर जाता, लोक वेता. आतां ह्या दिसांनी आमच्या बेंगलोरच्या आर्चबिस्पान एक लेटर बरयला, स्पेशली धार्मिकांक, रिलिजियसांक. तो कितें बरयता त्या लेटरार? तो म्हणटा सुमार 150 वा ताच्याकी चडीत कुटुंबां मणिपुरातावन बेंगलोराक आयल्यान. आनी तुमकां कळीत आसा कित्याक तीं आयल्यान म्हूण. 2 म्हयन्यांतावन क्रिस्तांवांची दगदणी थंयसर चलती आसा. त्या देखून हो लोक थंयसान बेंगलोर येवन पावला. आनी ह्या कुटुंबांक टेम्पररी जावन ताणें पास्टल सेंटरांत, पालना भवनांत जागो दिला. आनी आतां तो म्हणटा तुमकां असल्या कुटुंबांक आसरो दिवंक जाय जाल्यार म्हाका संपर्क करा. पळया, एका राज्यातावन आनी एका राज्याक लोक थळांतर जाला. एका गांवांतावन आनी एका गांवाक थळांतर जाता लोक. आमचे जायते तरणाटे आनी हेर
कामा निमती बेंगलोर वेतात. पण हे राज्य भितरच चलचें घडीत, पूण आमच्या गांवांतावन आनी एका गांवाक वचून थंयसर थळांतर जाला. काम सोदून व्हडलेसो लोक शहराक येता, परत्यान थळांतर जाता. आयचे नवें असो दीस परगांवांत वावर करतल्यां पासून आमी नमेरला. आनी आमचे जायते कुटुंबाचे सांदे 7 दर्यो उतरून पयशिल्ल्या देशांत वावर करते आसा. पण आतां थळांतर म्हणटाना आमी समजता एका राज्यांतावन आनी एका राज्याक, एका गांवांतावन आनी एका गांवाक, एका देशांतावन आनी एका गांवाक लोक वेता. कित्या वेता? कसल्या कारणांक लागून? नैसर्गिक विकोपांक लागून, एनवायरमेंटल डिजास्टर. केन्ना एका गांवांत आवड येता. ह्या दिसांनी आमी हिमाचल प्रदेशांत कितें चलतें आसा म्हूण पळयते आसा. केन्ना एका गांवांत बरगोल येता, तेन्ना कितें जाता, लोक त्या गांवांतावन आनी एका गांवाक थळांतर जाता, मायग्रेंट जावन येता. जावं पुरो उत्तर भारतांतावन, उत्तर कर्नाटकांतावन थंयसर उदक नातल्या वेळार लोक हांगासर येवन काम करता. दुसरें कारण, झुजा वेळार सुमार 1.5 वर्सांतावन युक्रेन आनी रशिया मदें झूज चलती आसा. आनी युक्रेनांतलो कितलोसो लोक दुसऱ्या गांवाक थळांतर जालो. पळया, झुजा निमती लोक एका गांवांतावन आनी एका गांवाक वेता. केन्ना एका गांवांत आपणाचो धर्म, आपणाची संस्कृती पाळूंक कश्ट जाता गे, तेन्ना कितें जाता, लोक आनी एका गांवाक थळांतर जाता. तुमकां कळीत आसतलें, आदल्या हप्त्यांत घडलेलें घडीत हें. आदल्या म्हळ्यार ह्याच हप्त्यान बेंगलुरू एकलो मुसलमान कंडक्टर माथ्यार तोपी घालून ताचें काम करतालो देखून एका स्त्रियेन ताचेर शीण उसारलें आनी तोपी काडटा म्हणसर ती वोगी रावली ना. पळया, एका व्यक्तीचो धर्म पाळूंक हांगासर कश्टांचें जाला. आनी अशें कश्ट जाताना कितें जाता, लोक तो गांव सांडून आनी एका गांवाक थळांतर जाता. शिकपा खातीर आमची भुरगीं गांव सोडून गेल्लीं आसात, कामा खातीर गेल्लीं आसात, बऱ्या फुडारा खातीर गेल्लीं आसात. आतां थळांतर जावचें म्हळ्यार कितें म्हण आमी समजलें. थळांतर लोक कित्याक जाता म्हण आमी समजलें. आतां मोरी तिच्या जिवितांत अशें थळांतर जाल्लीं आसात गी. 3 घडितां आमकां दिसून येतात पवित्र पुस्तकांत. पयलें लुकाचो वांजेल अध्याय 2 वळी 1 तावन पळोवचें जाल्यार, गलिलेयाच्या नजरेत शहरांतावन दाविदाच्या शहराक, जुदेंत आसच्या दाविदाच्या शहराक बेतलेमाक आपलें नांव दाखल करूंक कोण गेलो? कोण गेलो? जुजे गेलो. आनी जुजे वयताना ताचे सांगता बरुल्ली गर्भेस्तीन मोरी आसली. पळय, एका गर्भेस्त स्त्रियेक घेवन जुजे थळांतर जालो, मायग्रेंट जावन गेलो. आनी थंय त्याच अध्यायाच्या 7व्या वळींत लूक म्हणटा की तांकां थंयसर जागो मेळ्ळो ना, छत्रान सयती तांकां अवकाश मेळ्ळो ना, लॉड्जांनी तांकां अवकाश मेळ्ळो ना, खंयसरी तांकां अवकाश मेळ्ळो ना. आनी हाका लागून जेजू एका गोरवांच्या गोट्यान जल्मचें पडलो. पळया, एका थळांतरकारीचे कश्ट कितें गे म्हण. दुसरें घडीत आयचो वांजेल आमी वाचलो तो मातेवाचो वांजेल अध्याय 2 वळी 13 तावन 15. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करून आसा. त्या देखून बडवो येवन म्हणालो जुजेक, बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन तूं वच. आनी जुजे तक्षण उडता आनी मोरयेक आनी जेजू घेवन तो इजिप्ताक पळून वेता. दुसरें घडीत मोरयेन थळांतरकार जावचें.
तिसरें आमी पळयता आतां हेरोद मेला त्या देखून बडवो म्हणटा फाटीं वस्तू पूण हेरोद मेला जाल्यार ताचो भाव आर्केलावस थंयसर राय जाल्लो आनी आतां बापाय न्हय तरी पूत तरी कांय तरी प्रॉब्लेम दीत म्हणून जुजे समजल्लो कितें करता जिवाक आपाय करीत म्हूण चिंतून तो गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या शेराक येवन पावता तिसरे फावटी मोरी थळांतरकार जावचें आमी पळयता आतां एका जाग्यार आनी एका जाग्याक वता आसतना कसले कश्ट आसा ते आतां मोरी ह्या लोकाची शेकाय वा ती बुजवण जाल्यार लोक कसल्या कश्टांक सांपडटा तुमी कोणी थळांतरकार जावन अनुभव केलो आसा गे वा गल्फान थोडीं वर्सां काम करून तुमी फाटीं आयिल्लीं आसात गे पळया एका गांवांत आनी एका गांवाक वता आसतना कितें ना थंय घर ना स्वंत घर ना पळया मोरी बरिल्ली घर बेसतेन पयलेंच्या त्या निदर्शनान आनी तिका आतां रावोंक जागो ना मात्र न्ही तिणें एका हिवाळ्या दिसा गोट्यांत एका भुरग्याक जल्म दिवचो पडलो पण आमकां हर एकल्याक बऱ्या भलायकेंत आसत्यांकच एका घराची गरज आसा तशें म्हणटना बाळंतेर जाल्ल्या एका स्त्रियेक तशेंच एका भुरग्याक कितली गरज आसची ना आमच्या भुरग्यांक थोडे फावटी आमी ल्हानशा बाळशांक आपडोंक सोडना कितें इन्फेक्शन जाता म्हूण तशें म्हणटना हांगासर मोरयेची आनी जेजूची गत पळया जिवाचे समस्ये खाणाचो समस्यो एका गांवांत आनी एका गांवाक वता आसतना कुडीक खाण लागना कुडीक तें खाण लाग जाल्यार थोडो वेळ जाय पडटा भाशेचे समस्ये आमी एका गांवांत आनी एका गांवाक वता आसतना थंयसर भास आमकां समजना काम ना कितलेशे तरणाटे सांगते आसात फादर विजिटिंगार विजार हांव हांगा आयल्या आनी विजा मुग्धते आसा काम ना काम मेळचे पसोत मागा पळया अभद्रती आपणा समळ्ळो कोणी ना तें कितेंय घडलें जाल्यार कितें करचें पापा पियूस 12वो 1952 इसवेंत एक एपोस्टॉलिक एक्झॉर्टेशन एक गवळीक पत्र पठयता आनी त्या पत्रांत तो म्हणटा नजरेतांतले बागेवन कुटामो थळांतर जाल्ल्या हर एका कुटुंबाक एक नमुनो ती एक वायट रायतावन राखण जोडचे खातीर इजिप्ताक थळांतर जालें जावं भद्रती असले सर्व समस्यांक संपडलेल्या कुटुंबाक आनी मनशांक ती जावन आसा पात्रोन आनी शारोतेन म्हणटा आनी ताच्याच पावलांनी सोलोन हांवें दोळच म्हणले प्रमाणे पापा फ्रांसिसान मोरयेक थळांतरकारीचे शेकाय म्हणून बिरोध दिलो आतां मुगाळ भोवन न्ही भयणो थळांतरकार जावचें खंयच्या पुराकारणा खातीर म्हण हांवें तुमकां सांगलें आनी एक विशय हांव तुमकां सांगता हें आमचो आतांचो एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर विदेशांग खाते सचिव मनेस्त जयशंकर ताणें राज्यसभेंत दिल्ली एक माहिती तो म्हणटा 2011 आतां आमी 2023 आसा सो 2011 वर्सा जावन न्हू आदल्या वर्सा म्हणसर 2022 म्हळ्यार 10 वर्सांच्या अवधेंत तो म्हणटा सुमार 16,63,440 राऊंड फिगर करचें जाल्यार 17 lakhs 17 लाख लोक भारत असो तांचे नागरीकपण सांडून तांचे सिटीजनशीप सरेंडर करून भायल्या गांवाक गेला आतां मोरयेचें थळांतरकार आनी हांचें थळांतरकार पळयतना
हो लोक मोरजे खातीर गेला सोड न्हू गरजे खातीर न्ही. तांकां हांगा जिवंक जावंकूच जायनातलें, दिसपट्टो जोडूंकूच जावना म्हणून न्ही. आमी आसां जाल्यार आमकां साध्य आसा, तर तांकां कित्याक साध्य नातलें. म्हळ्यार बऱ्या फुडारा खातीर एका लेकार मोरजे खातीर गेल्लो आसा. पूण मोरी थळांतरकार जाली जाल्यार ती गरजे खातीर शिवाय मोरजे खातीर न्ही. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा बाळकाचो जीव राखचे खातीर तिका कुटाम सांबाळचें, बाळकाक सांबाळचें प्रमुख जावन आसले शिवाय तिची गरज न्ही. चड पयशे कमावंक हांगा जीव कश्ट आसा थंय सुलाभ आसा म्हूण न्ही, जीव राखचे खातीर. पळया मोरी थळांतरकारी जाली जाल्यार ती गरजे खातीर. भावन आनी भयणीनो, आज आमचे मदें अशें गरजे खातीर थळांतर जाल्लो लोक जायतो आसा. आनी आमचे भाव भयणी थळांतरकार जाल्यात. आनी जायत्या हांवें येदोळचो सांगलेल्या प्रमाणे जायत्या कश्टांक ती वळख जाता. तर मोरी तांची शेकाय म्हणटाना, मोरी तांचो आदार म्हणटाना मोरी तांकां दिश्टीक पडोवन तांकां कुमोग करिना. बगर मोरी आमचे मुखांत्र तिच्या भक्तिका मुखांत्र ह्या कोस्टच्या लोकांक आदार जाते आसा. आतां परगांवी म्हणटाना गल्फांत आसच्या विशयींच आमी चिंतिचें म्हणना. आमच्या गांवांत परगांवी जावन आयिल्लो लोक जायतो आसा. त्या लोकां थंय आमचें स्पंदन कसलें, त्या लोकांक आमी कशें चलयता. मोरयेचे 9 दिसाचें नोवेन केल्यार पावना, मोरयेच्या इमाजीसरशीं पुलां हाडून दवरल्यार पावना. कशें मोरी ह्या परगांवांची शेकाय घे, तशेंच आमी मोरयेचे भक्तीक जाल्ले ह्या लोकांक आमी आदार दिवंक जाय. कशें जावं येता. पवित्र पुस्तकांतली थोडी शिकवण तुमचे मुखार दवरून हो नियाळ आखेर करता. द्वितीनियम पुस्तक ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 27 वर्स 19 अशें म्हणटा पळया, शिराप पडलेलो जावं तो मनीस जो परक्यांक, अनाथांक आनी विधवींक तांची हक्कां मेळनाशीं करता. हांवें म्हळें एकलो जण, एकलो व्यक्ती ताचो गांव सोडून आनी एका गांवाक आयलो म्हणटना ताची हक्कां लुटूंक हांगासर लोक तयार आसता. पूण आज पवित्र पुस्तक कठीण रितीन म्हणटा की शिराप पडलेलो जावं तो मनीस जो परक्यांक ताची हक्कां मेळनाशीं करता. जर मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, एकलो मनीस आमच्या गांवाक परकी जावन येता, परगांवी जावन येता जाल्यार ताचे हक्क राखून व्हरचें आमची जबाबदारी. जर ताका हक्क मेळना जाल्यार, ताचे हक्क वंचीत, ताच्या हक्काक कांय तरी बदक आसा जाल्यार आमी हे गांवचे ताच्या हक्काक राखोंक आसा. दुसऱ्यान म्हणटा पळया एक्सोडस चॅप्टर 22 निर्गमन ग्रंथ चॅप्टर 22 वर्स 21 म्हणटा, परक्यांक कश्टी नाकात वा दगदी नाकात. कित्याक तुमी इजिप्तान परके जावन आसले. आमच्या गांवांनी, आमच्या घरांनी जायते असले लोक काम करते आसा. जावं पुरो बिहार तावन, जावं पुरो झारखंड तावन, जावं पुरो उत्तर प्रदेश तावन, जावं पुरो आमच्याच उत्तर कर्नाटका तावन, असल्या मनशांक देवाचें उतर म्हणटा कश्टी नाकात आनी दगदी नाकात. कित्याक तुमी परकी जावन आसले. ह्या दिसांनी आमी पयल्या वाचपांत कशें जुजे इजिप्तान कश्टलो, कशें इस्रायल लोक इजिप्ताक गेलो काण सोदून, तें आमी वाचते आसा. आनी देवाचें उतर म्हणटा तुमी परके जावन आसल्यात उडास दवरा. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 10 वर्स 18 to 19 म्हणटा, तो अनाथांक आनी विधवींक नीत करून दिता, परक्यांचो मोग करता आनी तांकां जेवंक खावंक आनी न्हेसूंक पांघरूंक दिता. देव कोणाचे पाडतीन आसा? परगवेंचे पाडतीन आसा, अनाथांचे पाडतीन आसा, विधवींचे पाडतीन आसा. तांकां दंडचितना देव तुमच्या पाडतीन आसा म्हूण तुमी चिंती नाकात म्हणटा देवाचें उतर. मुखार ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 24 द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 20 आनी 4 म्हणटा, तुज्या भावा मदल्या वा तुज्या शेरांनी जियेतेल्या विदेशामदल्या दुबळ्या आनी गरजेवंत कामागारांचें शोशण करिनाका. पण हांवें म्हळें आमच्या घरांनी, आमच्या गांवांनी असलो जायतो लोक वावुरते आसा. प्रत्येक जावन खंयसर कन्स्ट्रक्शन चलते आसा, बिल्डिंगां उबारते आसा, थंयसर असलो लोक जायते आसा. आनी आज देवाचें उतर म्हणटा तसल्या कामागारांचें शोशण करिनाका. तुवें ताका ताची मजुरी त्या त्या दिसा सांजे भितर दिवंक जाय. कित्याक तो दुबळो आनी तो ताचे मजुरेक
राखून रावता, नातर तो तुजे विरोध सर्वेस्पराक बोब मारतलो आनी तूं अपराधी जातले. भाऊ न्हू भयणीनो, आमच्या कंपनीनी, आमच्या गांवां, आमच्या वावरा जाग्यार, आमच्या घरांनी असलो लोक काम करता आसतना तांच्या कामाक जाय पुरती मजुरी आमी दिता ओंगी. जर मोरयेची भक्तीक तर तांकां न्याय दिवंक आमी आसा. हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 13 वळ 2 म्हणटा पळया, तुमच्या दारार बडयतल्याक बिडार दिवंक विसर नाकात. जर कोणी एकलो आदार मागून आयलो जाल्यार ताका धांवडाय नाकात. पेटो ना जाल्यार गेटी मुखार नायगळिवे एच्चरिके म्हणून बोर्ड घालून तांकां धांवडाय नाकात. तो म्हणटा, कित्याक अशें बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेनासता देवदूतांकच सारकात सत्कार केला. तो अब्रामाक उल्लेख करता. अब्रामाक ते एक जण पुरके मनीस आयिल्ले आनी आयिल्ल्या वेळार अब्राम कितें करता, तांकां वाडटा, तांकां सत्कार दिता आनी उपरांत ताका कळटा की ते तेग मनीस जावन आसले देवूच म्हूण. आनी त्या देखून हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र म्हणटा, जायत्या जाणांनी नेनासतना देवदूतांकच सारकात सत्कार केला. आनी देव कोणाचे दृश्टेन आमकां मेळोवंक येता म्हूण कळीत ना. कित्याक मातेवाक बरयल्ल्या वांजलांत जेजू म्हणटा की हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खाण दिलें, हांव ताणेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव पुरकी आसलो आनी तुमी म्हाका भेट केली. त्या देखून देव कोणाच्या रुपार येता म्हूण आमकां कळीत ना. जर असल्यांक आमी कुमोक केलें, आमी देवदूतांकच कुमोक केल्ले बरी जाता, देवाकच आमी सत्कार केल्लेले बरी जाता. धर्मगळ भोवन न्ही भयणीनो, आज आमी आमच्या जाग्यार घट्ट जावंक पुरो, पूण आमी एक दीस थळांतरकार जावचे न्हू म्हणून आमच्यान सांगूंक जायना. अशें थोड्यांनी सांगलेलें आसा. आमच्या मंगळुरांत पावस वेळार येतालो आनी आमकां उदकाची कांयच पावसा खातीर मागजे म्हणून गरज नातले म्हूण. पूण फाटल्या दिसांनी कितें जातें आसा आमकां कळीत आसा. आमी पावसा खातीर बोब मारचे तसली एक गत आयल्या. तशेंच मुखार भोवन न्ही भयणीनो, आमी आमचो गांव सांडून आनी एका गांवाक वेचो अवकाश येवचो ना म्हणून सांगूंक जायना. कशें बरो आसरो सोदून, काम सोदून, दिसपडतो ग्रास सोडून आमच्या गांवाक लोक आयिल्लो आसा, तांचे थंय कनवळाय दयाळाय दाखोवंक आमकां आपोवणें आसा. तेन्ना मात्र मोरयेचे खरे भक्तीक आमी जातले. हांव निमाणें एक काणी सांगून हो नियाळाकेर करता. आमचो फादर जोसी सिद्धकट्टे, नमन बाळोक जेजू पत्राचो संपादक जावन आसलो, ताणें एक बूक बरयलो आसा, काजोळ्यो म्हणून. आनी त्या काजोळे म्हणल्या बुकांत ल्हान ल्हान काणयो आसात, नॅनो काणयो. तांतली एक काणी अशी आसा, आवय भायर सोपो झाडताली, तितल्या वेळार एकली बायल मनीस भितर रिगता. ती नॉर्थ कर्नाटकाची. आनी आमकां कळीत आसा नॉर्थ कर्नाटकाची चडावत हांगासर मार्ग देगेर खणयो कोण घेतात, टेलिफोनाचें वायर पुरोवंक. आतां ना, पूण पयलें असलो जायतो लोक येवन हांगासर त्या कर्कट्या वतांत खणयो कोणताले. तुमी पळयलां जावंक पुरो. असली एकली बायल मनीस भितर येता आनी म्हणटा, म्हाका इल्लें पियोंक उदक दी म्हूण. आनी तितल्यार ही आवय इल्लें रागान पळयता आनी उपरांत इल्लें पुरपुरोवन भितर वचून तिणें हाडल्या बोतलीन, पेप्सीच्या बोतलींत उदक भरून दिता आनी म्हणटा की आनी मुखार येनाका, इतलें मात्र पुरो तुका म्हूण. तितल्यार थंयसर आसलें ल्हान बाळशें म्हणटा, भुरगें म्हणटा, मम्मी म्हजो पप्पाय परगांवांत अशेंच कश्टांत आसतलो न्ही गे म्हूण. म्हजो पप्पाय परगांवांत अशेंच कश्टांत आसतलो न्ही गे. जर त्या पप्पाक उदक मागून गेल्ल्या वेळार थंयच्या गांवच्यांनी उदक इन्कार केलें जाल्यार तो पप्पा कितलो कश्टतलो. त्या भुरग्याक तें सत समजल्लें, पूण व्हड जाल्ल्या आवयक तें सत समजोंक नातलें. आमी फाटल्या 9 दिसांनी नियाळ केल्लो आसा. हें सत आमकां मोतीक समजूं दी. मोरये भाशेन आमी उदार आनी काकोळदार जावया. आनी अशें आमी प्रयत्न करता आसतना येवकरिस्तांतलो जेजू आमकां कृपेन बरो. आमेन.